मांगोर हिलार सापडल्यो कोरोनाचे 2 पॉझिटिव्ह केसी. वाठार कंटेनमेंट झोन घोषित करपाचो प्रशासकी निर्णय. फॅमिली वांगड्यांची तपासणी जाले सुरू. भलायकी सचिव नीला मोहनान दिली माहिती. भलायकी अधिकाऱ्यांच्या हालचालीचेर गोवा 365 ची नदर. कोरोनान वेंगयल्ल्या देशांमध्ये भारताचो 7वो नंबर. भारतात 1.90 लाखांचो आकडो हुपत जर्मनी आणि फ्रान्साकय घातलो फाटी. सोमारा एकाच दिसात भारतान मारली 8,392 हुडकी. 3 जूनाक गुजरात आणि महाराष्ट्राक दितले धडक निसर्ग चक्रीवादळ. त्या उपरांत 3 दिसांनी वादळ आणि पाऊस पावू येता गोंयांत. दोतोर फ्रांसिस लुईस गोमसाचो जन्मदीस मनयत राष्ट्रीय पावण्यार. काँग्रेसीन केल्या मागणी. फ्रांसिस गोमसान भारताक करून दिली राष्ट्रवादाची वळख. आता भुरग्यांक कळून दी ताचो राष्ट्रवाद. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. वास्को मांगोर हिल वाठारांत 2 पॉझिटिव्ह केसी सापडिल्ल्यान प्रशासनान तो कंटेनमेंट झोन म्हूण घोशीत करपाचें ठरयलां. बाकीच्यांचे ट्रेसिंग चालू आसा. त्यांच्या फॅमिलींची तपासणी जातली आणि चाचण्यो घेतले. भलायकी सचिव नीला मोहनान सोमारा सांगले. गोवा 365 जागेर वचून पळोवणी केली. आम्ही हांगासर कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्ले आसा डेप्युटी आनी तेका लागून आमी हांगासर मंगूर एरिया फूल मंगूर एरिया सील केल्ले आसा. वारणापुरी जंक्शन इज सील. ट्रॅफिक मुवमेंट इज ब्लॉक. अंबाबाई देवळा कडेन हे घातला. थंयसरूच ट्रॅफिक मुवमेंट ब्लॉक केला आनी एक सेंट ट्रेजा स्कुला कडेन घातला. सो दॅट फूल एरिया एंड स्टाफ इज posted everywhere. Staff is posted everywhere, and the full area means people will not be able to go out, and nobody will be able to go in. Our proper investigation and checking and contact tracing. So as of now, I will not be in a position to comment about anything else. Our inquiries are on. We are trying to do the most comprehensive contact tracing. But as of now, we have not been able to establish a clear travel history link. We have decided to declare Mangoor Hills as a containment zone because it's a very compact, tightly packed area. So we want to ensure that we do our proper contact tracing and testing for the residents of that locality. And naturally, we also want to ensure that there is no risk for people outside. कोरोनान वेंगयल्ल्या देशांमध्ये भारताचो 7वो नंबर लागला. 1.90 लाखांचो आकडो हुपत भारतान जर्मनी आणि फ्रान्साकय फाटी घातला. सोमारा एकाच दिसात भारतान 8,392 कोविड-19 केसींचेर हुडकी मारली. 90,000 लोक बरे जाल्यात. जाल्यार 5,000 परस चड जाणांच्या मरणांच्यो नोंदी जाल्यात. भारतात एकाच दिसात सुमार 8,392 कोविड-19 केसी जाल्यात. फाटले 24 वरां भितर सुमार 193 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 4,916 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आता मेरेन भारतांतले कोविड-19 केशी 1,91,327 पावल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो जाला 93,000. 5,394 दुयेंतींच्या मरणांची नोंद मेळ्ळ्या. जाल्यार 91,818 बरे जावन गेल्ल्याची धादोसकाय दिवपी बातमी मेळ्ळ्या. कुशीच्या कांय राज्यांतली आंकडेवारी अशी. महाराष्ट्र 67,655, तामिळनाडू 22,333, दिल्ली 19,844 आणि गुजरातात 16,779 केसी. एका दिसात संवसारभर 1 लाख कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एकूण कोविड-19 केशींनी 62 लाखांचो आंकडो हुपला. 3.74 लाख मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार 28.58 पेशंट बरे जाल्ल्याची खबर आसा. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. एम्फन चक्रीवादळान बे ऑफ बेंगालाक झोडपल्या उपरांत अरेबियन दर्यांत निसर्ग चक्रीवादळ आकार घेवंक लागला. गुजरात आणि महाराष्ट्राचे दर्या देगेर 3 जूनाक तें धडक दिवपाक शकता. त्या मानान गोंयाक ह्या वादळाचो व्हडलोसो मार बसचो ना, पूण 3 दीस वादळी वारे आणि पावस झडू येता. गोंयापासून 300 किलोमिटरांचेर अरेबियन दर्यांत डिप्रेशन निर्माण जाल्ल्याचें भारतीय हवामान खात्यान नोंदयलां. हे डिप्रेशन उत्तरे वटेन घोळत वतलें आणि तेचें सायक्लोनांत रुपांतर जातलें. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या दर्या देगांनी तें धडक दिवपाक शकता. 1 ते 3 जून मेरेन गोंयांत वरा भितर 40 ते 45 किलोमिटराच्या वेगान पावस आणि वारे घोळूं येता. लोकांक सादुरतायेची सुचोवणी दिल्या. The system is to move northward
and by today afternoon it will again intensify into its next stage called deep depression, and by tomorrow it will further intensify into the form of cyclone. Now the system is slowly going to move northward, keeping its distance of around 300 kilometers away from Goa coast. So at any point of time when it is at closest of distance of Goa, that will be approximately 300 kilometers. By tomorrow afternoon it will reach the latitude of Goa, that means the latitude of around 15 degree in the east central Arabian Sea. At that point also the closest distance with this system center and Goa coast will be around 300 kilometers. Goa may experience rainfall as well as some impact of winds of the speed of 45 to 55 km per hour. So when this system moves, it is going to bring a lot of moisture to Goa's coast, and Goa is going to experience rainfall in these coming 3 days. That means 1st of June, 2nd of June and 3rd of June particularly. There is a possibility of very heavy rainfall, that means rainfall exceeding 12 centimeters at 1 or 2 places over Goa for these 3 days, 1st June, 2nd June and 3rd June. Along with that, once the system is moving northward as well as it is going to intensify further, winds of the speed of 60 to 70 kilometer and even up to gusting to 80 kilometers could be very common in sea area. So we have already requested 3-4 days ago itself, we had requested fishermen not to venture into sea until it is 4th of June and the system that we are talking about dies out. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मान्सून केरळा पावला. गोंयांत केन्ना येत नक्की सांगूं नजो. चड करून 6 जुना मेरेन येवं येता. सोमारा जायत्या सुवातांचेर पावसान गोंयाक झोडपून काडले. अरेबियन दर्यांत जाल्ले डिप्रेशनाक लागून गोंयांत पावस झडलो. वातावरण आनी हवेची दिका चक्रीवादळाक हातभार लायता अशें हवामान खात्याचो विज्ञानीक राहुलान सांगलें. पळयात. And when the system formed, a lot now depends on the course of this system to declare monsoon over Goa. As of now, monsoon has arrived up to Kerala coast, up to around 12 degree latitude, that is the northern district of Kerala called Kannur. Up to that point, monsoon has arrived. But monsoon is not just about the amount of rainfall, it's about so many atmospheric parameters, their wind directions, all these things has to be aligned as per the scientific situation, scientifically proven outcome to declare monsoon. So we are hoping that this system will improve monsoon flow towards the northern side further, but still there is a small chance that the system once dies out, rainfall will not be as intense as it is now with the impact of this system. So we will have to again wait for an exact date of declaration of monsoon over Goa, but hopefully by around 6th or 7th the conditions could be favorable. That means around the normal date conditions could be favorable, but again it has to be repeated that it's a lot dependent on the system. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. मान्सूना आदलो पावस खंय खंय शिवरपाक लागला. रोखडोच पावसाळो गोंयांत घालून घेतलो. दुकानदारांनी रेनकोट, सत्र्यो आनी सीट कवरांचो स्टॉक हाडून दवरला, पूण अजून तरी गिरायकां फिरकनात, कारण कोविड-19चे सावट. पळयात. गोवा 365 पणजे मार्केटात ह्या संदर्भात सर्वे केलो. पसरकारा कडेन आमचो प्रतिनिधी उलयलो. पळयात तेंच्यो प्रतिक्रिया. ह्या वर्सा प्लास्टीक कितें आहा, प्लास्टीक चड येवं ना आनी ड्यू टू कोरोना-19 बिजनस खूब स्लो आहा. लोकांक कडेन पयशे ना, सो थोडे लोक घेता कशें करून. प्लास्टीक सेल सामकी कमी जाला. लास्ट टाइमसून ऑलमोस्ट 50% लो जाला बिजनेस. सेल नहीं है पहले की जैसा नहीं है। पहले की जैसा नहीं। क्या इफेक्ट है? कोरोना की वजह से भी इफेक्ट है? हाँ, कोरोना की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो गया, बाद में अभी खुला है तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है बाहर अभी बरसात की वजह से, लेकिन पहले की जैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है पहले की जैसा कुछ नहीं। हाँ, बहुत बोले तो 20% भी नहीं है इसमें। आता मातशें आज गिरायक मातशें भायर सरला तो आतां थोडे पळया कितें गिरायक जातले जाल्यार जातले. आतां आमकां सगळें बरें आसा, हांगा बाजारांनी बी अशें कांयच ना.
आणि सगळे बरे चलतात. आणि पावसाचे ते सामान आता हे रेनकोट आणि ते प्लास्टिकाचे ते सामान आता ते कितले कसले सेल जातात? आता पावसाचे असा नाही, एक थोडे सेल जाता कित्याक फस्टिंग पावस पडले नाही, एका लागून मातशे बरे गिरायक भायर सरला आणि ते लोक कितें बरे येता मार्केटांनी घेता ते गिरायक. इफेक्ट काय जावंक ना? ना इफेक्ट पडला रे, पण हांगा मातशें बरें आहा, इतले थोडे गिरायक आसा, इतले पयलींचे भशेन ना पण आसा. पणजेच्या महापौरान सांगले पावस तेंकला देखून आता भायल्या वाटेन बशिल्ल्या विक्रेत्यांक मार्केटान शिफ्ट करपाचो वेळ येयला. पळयात की फालच्यान तांकां सगळ्यांक भितर हाडटा. आमी एक्चुअली गेल्ली की एक लायन सोडपाची, एक लायन हे करपाची, पूण तेंची रिक्वेस्ट आहा की सद्या आंब्याचो सिजन एक 15 दिसांनी आसा, तेंचे आमी आतां चिंतूंक जाय की ते म्हणटा आतांच आमी आनी मागीर ना म्हणटा ते 15 दीस आमी जर तुमी जर ऑल्टरनेट आमकां बसयत जाल्यार म्हणटा आमचे एकट्या ग्रुपाचो हेच वतलो. आमी अशें ठरलें की हो वीक तुमी बसा, दुसरो वीक दुसरी जाण बसा दुसरी लायनीर, ती तयार ना म्हणजे तेंचे आमी चिंतून अशें ठरलां की तुमी सगळींच भितर घेता आमी आनी आमचे गेटीर मॉनिटर जातले. आमी आतां एकूच गेट ओपन केला, ती 2 गेटी ओपन करतले आनी गेटीर आमी लोकांक सारके सोडटले. आमी सकाळी वचून फोन आयले आनी त्या प्रमाणे आमी फाल्यां सगळ्यांक भितर हाडटा. भितर हाडपा इतकेंच कारण की पावस आमी एक्चुअली 5 तारखेक भितर हाडपाचे आसलेत, पूण आतां फोरकास्ट बेगीन आसा, पावसाची हें आसा, शक्यता आसा. आनी कितें फाल्यां वादळ आयलें, वारो जालें आनी कितें ती बसले आसतना कितें झाड बी पडून कॅज्युअलिटी बी कितें जावंक जायना, फाल्यां सगळें संकट सांगून येना. पूण आमी पयलींच तयार आसूंक जाय म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक भितर हाडटा. एनी आमी तयार आसा मान्सून फेस करपाक. एक नायट स्क्वॉड आयच्यान आमचे रेडी आसतलो इमर्जन्सी, म्हणजे आयच्यान आमची ती नायट स्क्वॉड आसतली. फाल्यां इमर्जन्सी कितें आसल्यार कितें जालें, कितें पावसान कितें जालें, खंय बुडलें कितें जालें तें हें करपाक आयच्यान आमची एक 10 जाणांची टीम रातची तयार आसतली. मडगांवच्या विक्रेते म्हारत्मांत प्लास्टीक, कापोती आणि हेर वस्तू घेवपा खातीर गर्दी जाल्ली दिश्टी पडली. मजगतीं फोंडेचे भाजी मार्केटे लोकां खातीर उक्तें केल्लें, पूण गिरायकां फिरकलींच नात. लॉकडावनाचो इफेक्ट हांगाय दिसून येयलो. ना पयलीं अर्धा गिरायक ना. ऍपल कशें आतां? आसा 180 आसा. 180. लोक ना मार्केटांनी आदले जाले चालू जावन लोकूच ना. आज कोण ना बाजार तुमकां दिसतो. दिसा गिरायक पूण जाता? दिसाची गिरायक तरी जाता तुमकां? गिरायक ह्याच्यान कमी आहे. सगळ्या बायपास रोडांचेर भाजी, गांवांनी भाजी, दुकान घरांनी भाजी लायल्या सगळे आनी आमकां चलना, बाजार चलत काय गिरायकूच ना. गिरायकूच ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोंया भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर बंदी घालपाचो निर्णय मडगांवच्या नुस्तें मार्केट संघटनेन घेतला. होलसेल नुस्तें मार्केट सुरू जायसर गोंया भायल्यान नुस्तें हाडचें नात अशें तांणी थारायलां. पिडीएन तेंचो सोंपो आसा तो घेवचो अशें तेंचें म्हणणें. कोणाचेर दबाव घालपाचो आमचो यत्न ना, पूण भायलें नुस्तें हाडपाक पिडीएन दवरिल्ल्यो अटी खुबूच खर आसात. देखून मार्केट परतून उक्तें जायसर भायल्यान नुस्तें हाडचें नात असो थारावय तांणी घेतला. नुस्तें एसेन्शियल प्रोडक्टा भितर येता, तेका लागून आमी पीडीए कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की रेट कंट्रोल करपाक आमकां होलसेल मार्केट स्टार्ट करपाक जाय आनी जे नुस्तें भायलें येता, इंटरस्टेटचें नुस्तें येता पयलीं भाशेन ते आमकां करूंक दिवचें म्हणून रिक्वेस्ट केली. पीडीएची ऑथॉरिटी मिटींग जाल्ली, ती मिटींगेन पीडीएचे सगळे मेंबर आशिल्ले, ते मेंबरान डिसायड केलें की आमी फाल्यांच्यान होलसेल मार्केट स्टार्ट करता. पूण पीडीएन कांयच करूंक ना. मागीर परते आमकां पीडीए म्हणपाक लागले तुमी तुमची इन्फॉर्मेशन दिया आमकां, कितले गाडी येतात, कशें येतात, खंयच्यान येतात. पूण आमी आमचे होलसेल मार्केट एसोसिएशन आसा तो हे होलसेल मार्केट पीडीएचे मार्केटा भितर आमी डिलींग करता, ट्रेड करता फकत इंटरस्टेट नुस्त्याचेर. आज येत ती गाडी फाल्यां येयना, फाल्यां येत ती गाडी आनी 10 दीस येयना आनी खंयच्यान नुस्तें येता तें आमकांय खबर ना. शेनवारा दीस आमची एक जनरल बॉडी मिटींग आपयल्ली, तातूंत आमी डिसायड केल्लें की आमी 1 तारखेच्यान भायरचे दुसरे स्टेटीचे नुस्तें हाडपाचें बंद करतात. तें डिसिजन परते आमी काल फायनल डिसिजन केलें आनी आयच्यान आमी गोंयांत भायलें नुस्तें हाडत ना. जेन्ना पर्यंत होलसेल मार्केट स्टार्ट जायना तेन्ना पर्यंत आमी दुसरे स्टेटीचें नुस्तें हाडत ना. आमचो डिमांड कांयच ना, आमी कोणाक भिवयना, आमी कोणाचें कांयच ना. तुमी पीडीएक सांगपाक सोदता तुमकां कितें चार्ज करपा जाय, सपोटेक्स तुमकां कसले चार्ज करपाक तुमी करा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार.
23 वर्सां पिरायेच्या दिलीप पायाजीच्या खुनाचे केसीत अटक केल्ल्या तिगांक पोलिसांनी 7 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतल्यात. मनोज नरसे, सर्वेश नरसे आणि स्नेहल नरसे ह्या तिगांक केप्यां अटक जाली. ह्या खुनाच्या प्रकरणात एकूण 5 जाण सामील असले. पोलिसांनी सतीश नरसे आणि स्वप्नेश बालीक आदी अटक केल्ली. हे 3 जाण फरार जाल्ले. ह्या तिगांक धरिनात तो मेरेन दिलीपाची कूड ताब्यात घेवची नात अशें घरच्यांनी पुलिसांक शिटकायल्ले. गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक वेवसाय विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आंतरराज्य प्रवास करपाक परवानगी दिवचे नात, पूण केंद्र सरकारान घालून दिल्ली हेर सगळी मार्गदर्शक तत्वां पाळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा सांगले. गोंयांत खंयच्यो गजाली सदळ करच्यो हे मंत्री आनी आमदारां बरोबर उलोवन थारायतलो अशेंय तो म्हणटा. केंद्र सरकाराचे लॉकडावन 5.0 गायडलायन्स जारी जाल्यात. तेतून हॉटेलां मॉलां उक्ती करपाक मेकळीक दिल्या. कर्फ्यूच्या काळातय सदळताय दवरल्या. वी आर नॉट अलाउिंग द स्टेट वायज इंटरस्टेट ट्रान्सपोर्ट. ज्यो केंद्र सरकारान आत्तां सगळे अलाव म्हटल्या त्यो 8 तारखेच्यान सगळे अलाव आसले 100%. आतां मेरेन कोरोनाच्यो ज्यो केशी गोंयांत सापडल्यो त्यो थळाव्यांच्यो नासल्यो, जाल्यार भायल्यान येयल्ले प्रवासीच इन्फेक्शन घेवन येयल्ले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जेणी ट्रॅव्हल केल्लें तेज्योच पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा, बट ट्रॅव्हल अजून तरी ट्रान्समिशन ना, सेकंड ट्रान्समिशन ना, अजूनय ना. म्हणजे जो जरी लोकल मेळ्ळा जाल्यार तो मुंबय वचून आयिल्लो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. इतल्या मोठ्या प्रमाणात कामगारांनी गोंय सोडिल्ल्याचो राज्याचेर परिणाम जातलो हे मुख्यमंत्र्याक मान्य आसा. हे भायले कामगार करताले ती कामां करपाक आतां गोंयचे लोक फुडें येतले अशी आस्तय मुख्यमंत्री दवरता. बरोबर आहा, जेन्ना 87,000 लेबर फोर्स गोंयच्यान भायर वयता तेन्ना हो तशें खूब व्हडली समस्या म्हाका दिसता गोंयचेर आसा. ते आमी सगळ्यांनी ह्या गोष्टीचो विचार करपाक जाय. ओके, आमी बी आतां वेगवेगळी कामां जी आसा पळय न्हू ती लोकांक ह्या जे लेबर इंडस्ट्रीत काम करताले ते लोक जे आसा ते परतूय बी गरज आसा. बट त्याच बरोबर गोंयकारांनी बी वेगवेगळी जी डेलिकेट कामां आसा पळय ती तरी निदान थोडी कामां गोवा 365 खातीर आल्तिनो वयल्यान अमर चावरिया. दोतोर फ्रांसीस लुईस गोम्स, प्रिन्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल, एक वैज्ञानिक, तत्वज्ञ, अर्थशास्त्री, पत्रकार, गोंयचो पूत जाणें देशात राष्ट्रवादाची वळख करून दिली. त्या दोतोर फ्रांसीस लुईस गोम्साचो जल्मदीस आनी पुण्यतीथ राष्ट्रीय पावण्यार मनोवची काँग्रेसीन आपले मागणेचो पुनरुच्चार केला. काँग्रेसीन पोरुच्यांनी मागणी लावन धरल्या. दोतोर फ्रांसीस लुईस गोम्स हो गोंयचो पूत जाचो जल्म 31 मे 1829 दिसान नावेले सालसेतीत जाल्लो. लिस्बनांतल्या पोर्तुगीज पार्लमेंटात तेणें गोंयचें प्रतिनिधित्व केल्लें. अर्थशास्त्री, विज्ञानीक, पत्रकार, राजकारणी, तत्वज्ञ अशा सगळ्या मळांचेर ताणें नामना मेळयल्ली. तरणाटे पिळगेक ताची वळख जावची ह्या हेतान ताची डॉक्युमेंटरी करून ती सगळे शैक्षणीक संस्थांनी दाखोवची अशेंय गिरीशान मागलां. पळयात. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हाका युरोपाक प्रिन्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल्स म्हणून तो एक फामाद आशिल्लो. तसोच तो एक सेलिब्रेटेड इकॉनॉमिक्स ग्लोबली, illustrious parliamentarian. He inspired a lot of freedom fighters nationally and internationally. कोंकणी खूब उदरगत केल्याक तातूंत ताणें ग्रामर डेवलप केलें. तो वेगळ्या वेगळ्या बुकांचो ऑथर, एक बरो जर्नलिस्ट, एक बरो विद्वान आनीक देशांतलो तो पयलो पॅट्रियट जाणें कॉन्सेप्ट ऑफ नॅशनलिझम आमच्या देशांक इंट्रोड्यूस केलो. आनी तेजे वयल्यान कितलेशेच फ्रिडम फायटर तेणी स्फूर्ती घेतली आमचो देश स्वातंत्र्य करपाक. तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलें आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागलें की हो आमचो एक गोंयचो पुत्र जाका ग्लोबल इंटरनॅशनल फेम आसा, तेणें आमचें नॅशनलिझम इन्स्पायर्ड केलें. तेन्ना ताका तेगेले 150वी डेथ एनिवर्सरी नॅशनली आमी ऑब्जर्व करपाक जाय. तेन्ना तूं पंतप्रधाना कडेन रिक्वेस्ट कर. तशेंच आमी तेंचे कडेन वेगवेगळ्यो मागणी केल्ल्यो. तितूंत भितर एक मागणी आशिल्ली की एड्युकेशनल जी इन्स्टिट्यूशन्स आसा गोंयांत तेन्ना तेजी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करची आनी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करची, जेजे कारणान
प्रत्येक गोंयकाराक प्रावड फील जावचें की आमचो एक गोंयकार असो इंटरनॅशनल फेम आशिल्लो. तशेंच तेजें जें घर आसा नावेलीन तें इंटरनॅशनल मेमोरियल म्हणून डेवलप करचें. तेगेलें जितलें कलेक्शन रायटींग जें आसा तें कलेक्ट करून तें पब्लीश करचें. लॉकडावनाक लागून फळां आणि भाजीपाल्याची आयात उणी जाल्या. देखून आपल्या घराभोंवतणी भाजीपालो आणि फळांची लागवड कशी करची हें कुंकळयेच्या लॉर्ना फर्नांडिसान दाखोवन दिलां. उणी सुवातेंत लॉर्नान बरें उत्पन्न घेतलां. ही झाडां कशी रोवची, तांची जतनाय कशी घेवची हे विशीं ती हेरांक मार्गदर्शन करपाकूय तयार आसा. We are getting lots of fruits from these trees. I just wanted to encourage people to grow in pots, because many people say I don't have space or something like that. But I wanted to encourage people to say grow in pots. You will get fruits, because you've seen a lot. We have just recently harvested a lot of fruits. So there are no fruits on some of the plants, but you've seen fruits like figs and pomegranates and limes and lemons and guavas. I have different types of guavas. I have about 18 different fruit trees here. Even mango, you can see you can grow in a pot, in a plant. And the way to grow is just you prune them so that they don't become very large, and you will still get fruits, you know. The only thing that we put for them as manure is our compost, which we take from all our leaves and cut branches and things. We compost them, and then we put that mud for the pots, and sometimes some cow dung. If we can get outside when the cows are passing, we collect the cow dung, we make a slurry of it, and we put it for the plants. That's all. This is all organic, so you can grow fruits in pots, and I'm encouraging you to do so. And if you actually want more information, you can contact us on GoaCan resource center @gmail.com. So you can do that, and we will give you more information. लॉकडाऊनाच्या काळात बंद असलेली गोवा एक्सप्रेस 2 महिन्या उपरांत चालू झाली. वास्को सावन निजामुद्दीनाक गेल्ले हे रेल्वेत 610 प्रवासी असले. रेल्वेंतल्यान येवपी प्रवाशांचे स्क्रीनिंग जावचें हे खातीर वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर खास व्यवस्था केल्या. 3 मेक ही रेल्वे निजामुद्दीन पावतली आणि 5 जुनाक परतून वास्को येतली. वास्कोचो स्टेशन व्यवस्थापक रामदासान हे विशीं अधिक माहिती दिली. Today Goa Express we are starting, that will be started a special train. This train number will be a little bit different, not 12779. It is 02779 from Vasco da Gama to Nijamuddin. It will run in the normal path starting from 15 hours itself, and stoppages as usual in the earlier timings, as per earlier timings. And 221 passengers are traveling today. So we are happy to start today the train number Goa Express, and we are very happy with the people who are supporting our railway system. And we have started the train after a lapse of 2 months and 9 days. We have made all arrangements like shelter, drinking water, and in the pantry car we are not providing cooked foods. We are giving only packed foods, and the passenger has to get it by paying inside the train. Because that is why we are scanning in the entrance itself. Those who are asymptomatic only will be allowed, and if there is any doubt, in case of doubt, we will hand it over to state government for further. गोवा 365 खातीर हिरू महाले. सांतिनेजचो नालो नितळ करपाच्या कामाक शेवटाक सुरवात जाल्या. ह्या नाल्या खातीर ताळगांव पंचायतीचे कांय खास प्लॅन आसात. ह्या नाल्याची नितळसाण जाल्या उपरांत पंचायत ह्या नाल्याचें सोबितीकरण करतली. उदकस्त्रोत खात्याचे वतीन सुमार 20 मेक ह्या नाल्याचें इन्स्पेक्शन जाल्लें. त्या वेळार थळावी आमदार आनी महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हजर आसली. ह्या नाल्याच्या सोबितीकरणाक वेगळीच सुरवात करपाचें त्याच वेळार थारलें. हापसून आमी स्टार्ट करतले आनी आतां नेक्स्ट आमचे हे सगळे जाले की कामराभाटांतल्यान चालू करतले. सो आमी तोंड आमचें ओपन करपाचें थोडें काम आमी केलां. सो कामराभाटांतल्यान चालू करून दुकळे हेवनाच्या फाटल्यान म्हणसर थंय टोटल आमचें क्लिनींग जातलें. Santinez Creek, and this Santinez Creek starts from Inox and ends at electricity department in Taligaon. ते अपवर्ड जाता, हें डावनवर्ड जाता. हें फकत आमचें आतां डिविडिंग, डिसिल्टिंग. दुसरो स्टेज आमी पळय येता न्हू, तो आमचो येतलो पळय, ताका पिचिंग येतली.
कसलें पिचींग रबल पिचींग रबल पिचींग जावन तेजेर बोगनविला बी सगळें येतलें आय वॉन्ट दीस प्रोजेक्ट टू बी कंप्लिटेड इट मायट नॉट स्टार्ट टुडे बट द प्रोसेस हॅज स्टार्टेड तुका पिचींग जालें म्हणटकूच ताका हें येतलें फुडें यू नेवर नो इट मायट बी बोटींग ऑल्सो इन टू दीस इफ वी क्लीन इट आनी आमी हें सगळें पळय सायडीक पळय कोण ड्रेनेज सोडटा ते प्लाग करता आनी तालिगांवचे फार्मरांचें पळय कितें फ्लडींग जातालें तें आमी हेज्या फुडें हें जालें म्हणटकूच एवरी वन वील बी हॅप्पी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अनिकेत नार्वेकर. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.